पिल्यान इंडस्ट्रियल स्टेट जे आसा थंयसून सालिगांव सर्कल ह्या रस्त्याचें आतां काम जे आसा हे ऑक्टोबर 1 विकान हेजें डांबरीकरण केल्लें वयतलें. आयच्यान हेचे जे पोटोल्स आसात ते फिलिंग करप सद्या काम चालू केलां. हो जो रस्तो आसा हो इतलो बॅड कंडिशनान रस्तो आसलो, जायतो लोक ह्या रस्त्याचेर स्लीप जावन पडले. लोकांक भरपूरसो त्रास जालो ह्या रस्त्याचेर, कित्याक पावस पडल्या कारणान खंय उदक भरला खंय व्होणां आसा हें कांयच कळनासलें आनी सगळो धुल्लोच धुल्लो ह्या रस्त्याचेर. सो ह्या लोकांक त्रास जातालो. आयज तुमी पळयता जाल्यार ह्या रस्त्याच्या कामाक सुरवात केल्ली आसा. पुराय अपडेट जी आसा ही आमी सालिगांव पंचायतीचे सरपंच आनी पंच मेंबरां कडल्यान जाणून घेवपाचो प्रयत्न करया. सरपंच बाब, आयज आमी पळयलें की सालिगांव टू पिलेन हो रस्तो सारको पिड्यार जाल्लो. लोकांक खूब त्रास जाता, लोकांचे हातपाय मोडले. सगळ्यांनी तुमी पळयलेले आसा, तुमच्या मेरेन मॅसेजी पावल्यो, व्हिडियोज पावले. आमी हो इशू खुबदां हायलायट केल्लो. आयज ह्या रस्त्याची परिस्थिती कशा तरेन आसा आनी तुमी कितें सांगूंक सोदता? केन्ना हो रस्तो लोकां खातीर कंप्लीट जातलो? हो रस्तो आयच्यान सुरू केला पॅच भरपाक. हे सगळे पॅच मारून भरून जाले म्हणटच मागीर ह्या रस्त्याचें काम चालू जातलें आनी फुडलो वयतून रस्तो पयले विका भितर काम रस्तो सारको हातान मेळटलो रेडी आनी हें करपाची कांय गरज ना. कित्या खातीर पेंडींग उरलेलो हो रस्तो आनी कित्या खातीर खणलो गेल्लो? हो रस्तो खणलो ती लायनी घालपाक उदकाची आनी कसली ती भोवन भोवन उदक पायपां फुट्टाली ती तोड कन्नी जाली. ती सारकी करूंक जाय म्हणून खणलेलो. मातशी मिस्टेक जाली तर पावस लागीं पावसानं खणलो म्हूण आनी पावसाक लागून तें उरलें. पण आतां पावस उणो जायत गेला. आतां गॅरंटी हा पावसाक तितली गॅरंटी येवचो ना म्हूण. आनी आमदारान कितें केलां त्या इंजिनियरांक कॉन्ट्रॅक्टरांक सगळ्यांक आपूण हाडून मिटींग घेतल्या तांचे भितर आनी ताणें ताका आश्वासन दिलां की पोच वीक म्हणसर असो ताजी आहलो पळय हाचेर बरो जातलो म्हूण. हॉटमिक्स जातलो. हॉटमिक्स जातलो. सो आतां पोटल्स पयलीं काडले वयतले. हय, पयलीं काडटा आनी मागीर हॉटमिक्स चालू करता. हॉटमिक्स करतले. आतां हॉटमिक्स हे केन्ना केल्ले वयतले म्हटले? फुडलो म्हयन्याचो पयलो वीक म्हणल्यार कवर. ओके, म्हणजे ऑक्टोबर 1 विकान काबार जातलो. त्या दीस जातले पूण फर्स्ट वीक लास्ट ताचे म्हणजे कंप्लीट जालें. लोकांक कितें सांगूंक सोदता तुमी? कित्याक लोकांक खूब त्रास जाल्लो. लोकांना आतां इतलेच त्रास केले. मातशे थोडे दीस ताका काडून ताका चोपचोपीत रस्तो मेळटलो ओके. आनी तो रस्तो आनी तुका 8-10 वर्सांक कांय घालपाचो ना. हॉटमिक्स घालता तो. सो खंय ना खंय तुमची चुकी माता डिले जालो म्हणून. हय, मातशी मिस्टेक जाली. हें डिले जाली, बेगीन पावस आयलो म्हणून. ओके. दुसरी गोष्ट जाली इतलें हें जावचें ना. सरपंच, दुसरी गजाल आतां तुमी उलयतना सांगलें की 10 वर्सां मेरेन हो रस्तो कांय जावचो ना म्हणून. हॉटमिक्स सद्या आमी पळयलां की रस्तो जेन्ना डांबरीकरण करता विदीन 4 दिसां भितरूच त्याची खडी भायर सरपाक स्टार्ट जाता. कामार घालता तेजी सत्ता. हॉटमिक्साक तितलें जायना. आतां हॉटमिक्स खूब पयल्यांनी घाल्यात की बरे हात रस्ते. ओके. सो हो रस्तो आतां येणार काळान लोकांक सुरूच मेळटलो. फुडलो वीक म्हणसर रेडी सारको. सरपंच बाबा सगळीकडे फक्त खडी दिसता. एका टायमार आम्ही रस्ते पळयताले जेन्ना पण आमदारान तांकां सांगलां हो रस्तो बरो जावंक जाय म्हणून. आमच्या फुड्यान उलयला ताच्या ऑफिसार मिटींग घेतलेली पळय तेन्ना. पूण हो जातलो म्हणून आमकां गॅरंटी आहा. आता जे तुमचे ते इन्स्पेक्शन करतले रस्तो. तुम्ही इन्स्पेक्शन करतले. हय, आमी इन्स्पेक्शन करतले. सुपरवायझिंग करतले. करतले पळयतले. पोट मेंबरी डेप्युटी सरपंच आहा, हांव आहा, बाकीचे मेंबर आहा. आमी रावंड मारतले आनी पळयतले. सरपंच बाबा, आतां जेन्ना रस्तो कंप्लीट केल्या उपरांत जर खंय ना खंय तेची खडी बिडी सगळी भायर सरली जाल्यार तुमी कितें एक्शन घेतले? जो कॉन्ट्रॅक्टर बीन आसा तेंचे आपूण हाडटले आनी आमदाराच्या फुड्यान आनी जातले. तुवें अशें उतर दिल्लें आतां अशें खंय जालें काय म्हणून. परत खंय ना खंय लोक तुमकां ब्लेम करतले. ना ते तितलें जावचें ना. कित्याक तांकां पयलेंच सांगलां हे काम सारकें पक्कें जावंक जाय म्हणून. आतां हो रस्तो खंयसून खंय मेरेन कंप्लीट जातलो? हो सारको रस्तो ह्या जंक्शनाचे थंय पिल्ल्यान जे हाका बाउंड्री बाजून इंडस्ट्रीज मेरेन. सरपंच बाब सगळे रस्त्याची बोल्यो आतां ताचेर फटमी चालू जातलो. आतां पोटल्स काडले सगळे. काडल्या ते हांगा पयलें दिसती पडटा सगळी. ओके. येस. मॅडम, ही एरिया जी आसा ही तुमकां लागता आतां. सो तुमी हांगासरले वॉर्ड मेंबरूय आसा. तुमी कितें सांगूंक सोदता ह्या रस्त्या खातीर? ही जी पायपलायन घातल्या ती आमच्या खातीर आसली. वॉटर पायपलायन आसली आनी इलेक्ट्रिसिटी केबल्स आसली जे आमकां ऑलमोस्ट खुबशीं वर्सां त्रास जावचे ना. आनी काम मातशें डिले जालें. पावस बेगीन पडलो ह्या फावटी. नाल्यार काम आमचें तशें आमदारा कडेन आमचें उलोवप जाल्लें, सगळ्या डिपार्टमेंटाक आपूण उलोवप जाल्लें की काम बेगींतल्या बेगीन कंप्लीट करपाक जाय. पूण अचानक पावस ह्या फावटी मंथ ऑफ द मे फर्स्ट विकान सेकंड विकान स्टार्ट जालो. सो सगळीं कामां लांबायत गेल्लीं आसा आनी काम जशें कंप्लीट जालें तशें मागीर पूण आमकां करपाक परत रस्त्याचें करूंक मेळना. तर तरी आसतना तेंच्यांनी आमकां कॉन्क्रीट मदीं घालून प्रोवायड केल्लो. तरी हेवी रेन आसल्या कारणान ते सामकेच वचपाक लागले.
आतां पावस कमी जाल्लो आसा, सो तेंच्यांनी आयच्यान परत काम स्टार्ट केल्लें आसा. सो त्या हेच्या प्रमाणे ते आतां 1 ऑक्टोबर म्हणटात तशें तेंच्यांनी आमकां हॉट मिक्सिंग करून रोड आमकां जसो पयलीं आसता तसो करून दितले म्हणून सांगलेलें आसा. इवन PWDची मिटींग सुद्दां घेतलेली आसा. इवन आमचे PWD मिनिस्टर जेन्ना जाले आतां तेंच्यांनी येवन सुद्दां विजीट दिल्ली आसा, की तेंच्यांनी सुद्दां आमकां सांगलेलें आसा की हो रस्तो तुमकां आतां करून दिता म्हणून, बेगितल्या बेगीन जाता तितक्या बेगीन. सो आता येणाऱ्या काळान कंप्लीट जातलो रस्तो. मध्ये काही पेव उतर दिवस उरतले. पेवस उरतले, पूण तेका सायडीक कितें ड्रेनेज मारली वयतली. हय, ड्रेन्स जी आसात सायडींतल्यान ती आसतली तशीच. आनी इवन वयरसून जी ड्रेन्स बीन ना ते ड्रेन्स तेंच्यांनी सुद्दां कंप्लीट करून दितले आमी सांगलें. ओके. पण रोड फूल फ्लॅश जसो आमचो पयलीं जसो आसलो तशें ते हितूंतल्यान बऱ्या हितून करून दिवपाक आसात आमकां. येस. रामदास, तुम्ही सालेगाव पंचायतीचे पंच मेंबर आसात. तुम्ही ह्या रस्त्या बद्दल कितें सांगू सोदता? आमी पळयला की सालेगाव टू पिल्यान जो इंडस्ट्रियल स्टेट रोड आहा सारको पिड्यार जाल्लो, लोकांक खूब त्रासूय जातालो. सो आयज तुमी कितें सांगू सोदता ह्या हेचेर? गेली 15 दीस जाले MLA वांगडा आमचे कॉन्ट्रॅक्टर आले, इंजिनियर येयले, आमी पंच मेंबर आले, सरपंच आसलो, सगळीं आसली. तेन्ना MLA ताका सांगलें बाबा तूं केन्ना करता सांग. तर तेणें सांगलें विथीन 15 दिसां भितर आपूण हें सगळें कंप्लीट करता म्हणून. हय, तेन्ना पावस पडटा म्हणून ताका कामूय करूंक मेळना. आतां पळय आयज काम चालू केलां, पॅच मारप चालू आहा. आनी तेणें आमकां सांगलां ऑक्टोबर फर्स्ट वीक पासून ह्या रस्त्याक हॉटमिक्स जातले 100%. इतली गॅरंटी दिल्या. तेन्ना आमी आतां तांकां पळयतले कितें करतात, आमी तेच्या फाटीक लागतले. आनी जो कोण कॉन्ट्रॅक्ट घेतला पळय ताकाय आमी आपोवन हाडटले परत. आनी सांगतले काम बेगीच्या बेगी काबार करून दी म्हणून. कित्याक लोक आमकां विचारता, खूब विचार, कित्याक मेंबर म्हणून विचारता, तो सरपंच विचार, सरपंच म्हणून नाल्यार घरा वचून विचारचे ना. आमकां विचारता तेंचोय कायदो, आमी काय म्हणना. लोकांनी विचारपूय जाय, नाजाल्यार कळना न्हू. आमी ह्या रस्त्यान येता, आमकां खबर आहा आमी भोंवतात, म्हणून आमी तें काम बरें करून घेतली ती गॅरंटी दिता. तुमच्याच गांवच्या लोकांनी काही एलिगेशनाय केल्ली, तांकां आतां कितें सांगू सोदता? ना आतां कितें आहा पळय, लोकांनी म्हणून पाशियेंस काडूंक जाय न्हू. सगळे उलयता ना न्हू, कित्याक कामाकूय म्हणून टायम जाय. आतां पावस पडटा, हितून कोणूच काय करूंक शकना. फाटल्या दिसा तेचेर बेतो घातलो, तो बेतो सगळो पिड्यार जालो, कित्याक पावसाक लागून. घातलेलो उदीक गेलें पिड्यार जाता. तेचेर लोकांनी मातशें कितें तरी चिंतूंक जाय न्हू. काम बंद ना. आतां तुमी तर पळयता तुमच्या माध्यमांतून सगळ्याक आतां व्हायरल जाल्लें आहा की रस्तो पिड्यार जाता. तुमी पळोवन ते व्हिडिओ काडीत आसा, तरी सुद्दां तें काम चालू आहा. तुमकां तर पूण खबर आहा. लोक एज अ वोटर तेंचें कामूच न्हू तें सांगपाचें तुमकां. हय, लोक सांगले आमी काय म्हणना, लोकांक कांयच म्हणना, लोकांक सांगूंकूय जाय. म्हणजे आमी तें काम चालूच दवरलें आनी आमी सगळे भोंवन पळयतात खंय कितें जालां. इमिजिएटली आमी एक्शन घेतात. फाटल्या दिसांनी थंयसर एक हें जाल्लें, गाडी मारलेली कोणें तरी सरपंचाक सांगलें अशें अशें जालां. मागीर सरपंचान कॉन्ट्रॅक्टराक आपयलो, आमचे हांगालो कॉन्ट्रॅक्टराक, ताका सांगलें की आतांच्या आतां करून घे, 2 दिसां भितर ते आमी रेडी केले. येस. आनी आतां पळय गुल्लो जाता, ते कॉन्ट्रॅक्टर ते दिसा आमी सांगलें, आमी आहले MLA आहलो आमचो, MLAचे उदीक सांगलें आमी ताका तूं येता उदक मार. मागीर तेणी आमकांच सांगलें तुमी कोणाय कडेन उदक मारून घेया, दिसाक 2 ट्रिपी मारप, पयशे आपूण पे करता. दिसाक 2 ट्रिपी मारले वयता. हय, गांवच्या एका मनशाक सांगलें आमच्या फ्रेंडाक, बाबा तूं दिसाक 2 ट्रिपी हांगा मार. स्वता हांव पासून येयलां, तुमचो व्हिडिओ आसतलो म्हाजो खंय तरी. हांव स्वता भोंवन तें उदीक मारून घेता. कित्याक गुल्लो जाता, आमकांय पळयता, लोकांक खूब त्रास जाता. हे लोकांनी मातशें अंडरस्टँडींग जावचें. कित्याक थोडे दीस उरल्या रस्तो इतली गॅरंटी दिता आमी 100% हॉट मिक्स जातलो ऑक्टोबराचो फर्स्ट वीक पासून. सो हो उरलेलो कित्याक फक्त पावसा खातीर? पावसा खातीर उरलो, आनी कांय न्हू. पावस पडटा तांकां काम करूंक मेळना न्हू. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.